नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. आयच्यान संसदेच्या शियाळी सत्राक सुरवात जाली. संसदेच्या दोन्ही सभाघरांचें कामकाज आज संवसाराक अंतरिल्ल्या फुडाऱ्यांक आर्गां ओपून जालें. हातूंत वसंतराव बलवंतराव चव्हाण तशेंच शेख नुरुल इस्लाम हांचो आस्पाव आसा. उपरांत विरोधी पक्षान घातिल्ल्या बोवाळाक लागून पयली राज्यसभा आनी उपरांत लोकसभेचें कामकाज बुधवार मेरेन तहकूब जालें. फाल्यां म्हणजेच 26 नोव्हेंबराक संविधान दीस आशिल्ल्यान दोनूय सभाघरांचें जोड सत्र आयोजीत केलां. मजगतीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी संसदेचें कामकाज सुरू जावच्या आदीं पत्रकारांकडेन उलयतना हें सत्र स्वस्थ आनी सार्थक जावचें अशें आस्त उक्तायली. तशेंच विरोधी पक्षाचेर टिका करतना कांय फुडारी राजकीय स्वार्थ बाळगून नाका जाल्ले माध्यम वापरून संसदेंत आपलें वर्चस्व करपाक पळयतात, पूण ते अपेशी थारतले आनी जनता तांकां नाकारतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं. उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता है. और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है. लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं. उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं. आज महाराष्ट्रांत चड करून नव्या मुखेलमंत्र्याच्या नावाचेर शिक्कामोर्तब जातलें. महाराष्ट्रांत महायुतीन एकूण 235 मतदारसंघांनी महाभौमत मेळयिल्ल्यान सगळ्यांचें लक्ष आतां मुखेलमंत्री पदाचेर आसा. भाजपान महाराष्ट्रांत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 132 जाग्यांचेर जैत जोडला. तशेंच आज भाजपाच्या खासदारांची बसका जातलो फुडारी निश्चित जातलो. हे आदी भाजपाचे वांगडी पक्ष शिंदे गट हांणी एकनाथ शिंदे हांकां जाल्यार राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटान अजित पवार हांकां मुखेली नेमला. महाराष्ट्रांत 14व्या विधानसभेचो कार्यकाळ फाल्यां सोंपता. मजगतीं काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोळे हांणी राज्यांत काँग्रेसीचे अपयशाची जबाबदारी घेवन आपल्या पदाचो राजीनामो दिला. गोंय पुलिसांच्या इकॉनॉमिक ओपन सेला कडल्यान चौकशी चालू आशिल्ल्या 130 कोटी रुपया घोटाळ्याचे संबंध फातोड्ड्यात लंडन मेरेन पाविल्ले आसात असो दावो मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केला. गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो घोटाळो आशिल्ल्या ह्या प्रकरणांत मायरन रॉड्रिगीस आनी दिपाली परब ह्या जोडयेन 2011 वर्सा सावन सुमार 60 ते 70 गुंतवणूकदारांक कोट्यांनी रुपयांनी फसयल्यात. ह्या प्रकरणांत आतां मेरेन पुलिसांनी आयडिलिक गोवन गेटवेज आनी डेव्हलपमेंट ह्या रियल इस्टेट कंपनीच्या 5 संचालकां आड गुन्यांव नोंद केला. हे विशीं मुखेलमंत्री पत्रकारांकडेन उलयताले. म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो मनी स्कॅम इट इज नॉट 100 कोटी, 130 कोटी म्हाका आयकूंक येयला त्या प्रमाणे, आनी वीच इज फ्रॉम द फातोर्डा गोवा टू लंडन. Okay. This is the biggest scam, money scam in the state of Goa. Okay. Maji economic offence cell is investigating it. It is from म्हटलं तुका फातोर्डा मडगांव गोवा टू लंडन. It is investigating it. इतले मजगतीं गोंय पुलिसांच्या गुन्यांव फाट्यान किरबाट नुवेच्या मायरन रॉड्रिगीसा आड ब्युरो ऑफ इम्युनिकेशनांतल्यान लुकआउट सर्क्युलर आनी इंटरपोला वरवीं ब्लू नोटीस जारी केला. 2011 वर्सा सावन शेअर बाजारांतल्या गुंतवणुकीचेर फायदेशीर परतावो दिवपाच्या हावेसान सुमार 70 लोकांक 100 कोटी परस चड रुपयांनी फसोवपाच्या प्रकरणांत पुलिसांनी ही कारवाय केल्या. More than 50 people have been frauded by Myron Rodriguez
and his wife Deepali and his ex-wife has been going on since 2011. इसमें there is a likelihood कि 100 करोड़ से ऊपर का भी fraud amount involved. So it's a massive kind of scam that had happened, and this happened mostly with the people in Salsett तालुका. इसमें अक्यूज माइरन जो था वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूँ और दीपाली फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, ये उसके बाद ये ट्रेड में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं और लोगों को अच्छा रिटर्न देंगे. उसके बाद मैं दीपाली को तो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करा लिया था, लेकिन माइरन उसके बाद एक्सपॉन्डिंग हो गया था एंड इंटेलिजेंस के थ्रू हमको पता चला कि वो लंदन चला गया दुबई के थ्रू एफआईआर रजिस्टर होने से पहले. जुलाई 2023 में वो फरार हो गया. उसको हमने फिर एलओसी ओपन किया ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के थ्रू, ब्लू नोटिस इशू किया इंटरपोल से और इंफॉर्मेशन के बारे में कलेक्ट करने के लिए. उसके बाद हमने अब रेड नोटिस की प्रोसेस भी शुरू कर दी है एंड वी आर मेकिंग ऑल आवर एफर्ट्स टू ब्रिंग हिम बैक टू गोवा. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजेंतल्या इन्स्टिट्यूट मिनेझिस ब्रागांझा सभाघराच्या स्थापणूक दीस आनी राष्ट्रीय पुस्तक सप्तकाच्या समारोप सुवाळ्यांत वांटो घेतलो. ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी सभाघराचे आदले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आनी वांगडी सचिवांचो भोवमान जालो. तशेंच गोवापुरी, मंथन आनी कपयाळे ह्या पुस्तकांच्या इंग्लिशींत अणकारीत केल्ली पुस्तकां मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी उजवाडाक हाडली. ह्या वेळार पोर्ट्रेट पेंटिंग प्रदर्शनाची मुखेलमंत्र्यांनी पळोवणी केली. ह्या कार्यावळीत सभाघराचे अध्यक्ष दशरथ परब, शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार, कला आनी संस्कृती संचालक सगुण वेळीप, मिनेझिस ब्रागांझा सभाघराचे वांगडी सचिव अशोक परब आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. तेज ज्ञान फाउंडेशनान आपल्या रजत जयंती ज्ञान महोत्सवाचो समारोप सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनात व्हडा उमेदीन मनयलो. ह्या सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदले उपमुखेलमंत्री चंद्रकांत कवळेकार, गोंय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राध्यापक डॉ. महेश ढवळीकार आनी नामनेचे फिल्म दिग्दर्शक राजेंद्र तालक हाजीर आशिल्ले. ह्या कार्यावळीत तेज ज्ञान फाउंडेशनाचे 250च्या परस भावार्थी आनी हेर मानेस्तां हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या संस्थेच्या कार्याविशीं आपल्या उलोवपांत तोखणाय केली. 29 वर्सां हॅपी थॉट्स जेका आमी म्हणटा हॅपी लायफ दिवपाचें जें काम ह्या तेज ज्ञान फाउंडेशन हांच्या वतीन सातत्यान सगळ्या लोकांच्या मदीं जाता, ज्याची नितांत गरज आसा. Irrespective of the caste and creed, आपयतालो इट इज नॉट स्पेसिफिक टू वन रिलीजन. ओके, सगळ्या जातीचे सगळ्या धर्माचे ह्या लोकांक मनशांतीची गरज आसा आणि मनशांती जर मेळिना जाल्यार आमच्या कडेन कितले धन आसले सुद्दां आसत जाल्यार त्या धनाचो उपयोग हो जावंक शकना. म्हणून आमी सातत्यान पळयता की हे शरीर पंचमहाभूतांतल्यान निर्माण जाल्लेलें आसा. पृथ्वी, आप, तेज, वायू आणि आकाश हे परत पंच महाभूतांतल्यान जे निर्माण जाल्ले शरीर पंचतत्वात विलीन जाता. आमी सातत्यान पळयता की सगळे सुखाच्या फाटल्यान धांवत आसता आणि ह्या सुखाच्या फाटल्यान धांवत आसतना बऱ्याच जाणांक दिसता की आपल्या कडेन चड पयशे मेळ्ळे काय चड सूख आसतलें आणि जर पयशांनी सूख जर मेळ्ळें आसत जाल्यार म्हाका दिसता सगळेच श्रीमंत लोक हे खूप सुखी आसतले आसले. पर्थ ऑस्ट्रेलिया हांगा चालू आशिल्ल्या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीच्या पयल्या कस लावपी खेळांत भारतान ऑस्ट्रेलियाचेर 295 धांवड्यांनी जैत मेळयलें. हे भारताच्या सगळ्यात व्हडले कसोटी जैत आनी नव्या पर्थ स्टेडियमाचेर भायल्या देशाच्या पंगडाचो हो पयलो कसोटी जैत. भारताचो मुखेली जसप्रीत बुमराह आनी मोहम्मद सिराज हांच्या उल्लेखनीय कामगिरीक लागून भारताक हें जैत मेळोवप सोपें जालें. विराट कोहलीच्या नाबाद शतकाक लागून आनी यशस्वी जयस्वालाच्या 161 धांवड्याच्या फाटभुंयेर भारतान ऑस्ट्रेलिया मुखार 535 धांवड्यांची मोख दवरिल्ली.
पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात. ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाक भेट दियात. तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 उपलब्ध आसा. इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.